गजाली थोड्यो जनांतल्यो थोड्यो मनांतल्यो अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो उर्बे भरी येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान ही खाशेली माळ सामान्यांतल्यान असामान्य कर्तूब करपी गोंयकारांची. ह्या कर्तुबी गोंयकारांच्या कर्तुबांतल्यान तांच्या यशांतल्यान नवे पिळगेन स्फूर्त घेवची हो हावेस नदरे मुखार दवरून घडोवन हाडिल्ली गोंयच्या सर्जनशील लेखकांची, साहित्यिकांची, गायकांची वळख करता आसतनाच तांचे कडेन भासाभास तांच्या वांगडा अनंत गजाली अग्नी सांगतान. आयज आमच्या मदीं आसात गोंयची दोन अशीं व्यक्तिमत्वां जी जंय जंय कोंकणी समाज आसा, जंय जंय कन्नड समाज आसा थंय आयच्या खिणाक गाजतात. साईश बाब पाणंदीकार आनी दितीबाई लोटलीकार, दोन कोंकणी मनशां कोंकणी गिताच्या माध्यमांतल्यान सद्या कन्नड फिल्माच्या आनी कोंकणी संगीताच्या मळार गाजतात. दिती आनी साई परमवाह स्टुडिओच्या बॅनरा खाला प्रदर्शीत जावपाच्या वाटेर आशिल्ल्या रक्षित शेट्टी, संगीता श्रृंगेरी आनी राज शेट्टी सारखे कन्नडांतले सुपरस्टार ज्या फिल्मां भितर आसात ते 777 चार्ली ह्या फिल्मांत एका कोंकणी गिताचो आस्पाव केला हें अप्रूप. हें गीत साईशबाब पाळणेकार हांणी रचलां आनीक दितीबाई लोटलीकर हांच्या आवाजांत तें रेकॉर्ड जावन युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान संवसारभर पावलां. ह्या गिताक युट्यूबार आयज मेरेन जवळ जवळ 45 लाख म्हणजे थोड्याच दिसां भितर एक म्हयन्याच्या काळा भितर 45 लाख व्ह्यूज मेळ्ळ्यात आनी जवळ जवळ 3,500 लोकांनी युजर्सांनी व्ह्युअर्सांनी ह्या गिताचेर बरे तरेची प्रतिक्रिया दिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. साईमाम आनी दितीबाई तुमकां आमच्या ह्या स्टुडियोंत आयच्या कार्यावळींत उर्बे बरे येवकार. तुमच्या गितांक हाजे पयलीं साबार यश मेळ्ळां, तुमची गितां कितलींशींच लोकप्रिय जाल्यांत. आज कन्नड फिल्मां भितर कोंकणी सॉंग म्हणजे कन्नडाच्या ऑडियन्सा मदीं तुमी पावता आसतना ह्या गिताक मेळिल्लो प्रतिसाद पळोवन कितें दिसता? खरें म्हणल्यार रक्षित शेट्टीची आमी ताका परबी भेटोवपाक जाय, ताजी अपुरबाय करपाक जाय. कारण एक कन्नड मनीस आसून ताका दिसलें की ह्या सिनेमा भितर एक कोंकणी गिताचो आस्पाव आसपाक जाय. आनी हाजी ह्या कोंकणी गिताची आनीक खासियत सांगता. हो सिनेमा साबार भाशांनी येतलो, मागीर मल्याळम भाशेन येतलो, तमीळ भाशेन येतलो, हिंदीनी येतलो, पूण कोंकणी गीत तशेंच उरतलें, सगळे भाशेंत कॉमन उरतलें. कारण हो ताणें प्रवास जो दाखयला, तो जो हिरो आसा तो आपल्या सुण्याक घेवन प्रवास करता, गांवांत भोंवता आनीक तो गोंया पावता, म्हणजे एका वेगळ्या प्रदेशांत पावता, गोंय पासून न्ही. आनी तेन्ना ताणें चिंतलें की एक वेगळी भाशा आसची. आनीक ताणें सांगलें संगीतकाराक, म्हणजे जी स्टोरी म्हाका कळ्ळी की आपल्याक एक तातूंत भितर एक वेगळे तरेचें संगीत जाय. आनीक ह्या गिताची सुरवातच थंयच्यान जाली जेन्ना नॉबीन पॉल हो म्युझीक डिरेक्टर हाणें एक युट्यूबाचेर दितीलो व्हिडिओ पळयलो कोंकणी कातार म्हणटा आसतना, आनी ही गॉट इन्स्पायर्ड वीथ दॅट व्हिडिओ. आनी ताणें थारायलें की कोंकणीक पद करपा जाय आनी ताका लागून ह्या गिताचो जल्म जालो. आतां तें गीत म्हजे कडेन पावपाचो असो आसता की तांचो एक प्रोसेस आसता. खंयचोय सिनेमा जेन्ना करता तेन्ना तांचे लोक आसतात. सो फिल्म हातूंत भितर गोंयांत कोण कोण आसात तांकां ते विचारतात, बाबा गितकार कोण आसा जावं. आनी लकीली म्हज्या नशिबान की खूब जाणांनी जें म्हजें नांव सजेस्ट केलें, खूब जाणांनी नांवां सजेस्ट केलीं, तातूंत कॉमन नांव म्हजें आशिल्लें. सो तांणी म्हाका एप्रोच केलो. सो पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक जितल्याय जाणांनी म्हज्या नांवाचेर रिफरन्स केलां ऑर दिलां तांकां देव बरें करूं. दिती, ह्या सॉंगाक मेळिल्ले व्ह्यूज आनीक आयिल्ले कॉमेंट्स पळोवन हॅपी? हय सर. या गुड, व्हेरी गुड. साईमामा, तुवें ओझरतो असो उल्लेख केला फिल्माची स्टोरी लायन आनी ताका धरून हें कोंकणी गीत ह्या फिल्मा भितर. मातसो चड उजवाड घालशीत? हय, आतां म्हजे कडेन जेन्ना हें पद आयलें तेन्ना सदांच सिनेमाची स्टायल कितें आसता की पयलीं संगिताचो, पयलीं चालीचो जल्म जाता आनी ताजेर उतरां बरोवची पडटात. आतां सगळ्यांत डिफिकल्ट भाग आसता तो चालीचेर बरोवपाचो न्ही, कित्याक म्हाका संवय आसा ताजेर बरोवपाची. हाजे पयलीं चड हांवें पदां तशींच बरयल्यांत. पूण डिफिकल्ट आसता जेन्ना तूं सिनेमा खातीर बरयता, कारण त्या थिमी प्रमाणे तुका बरोवची पडटा. थंय लिमिटेशन येता, कित्याक ते तुका स्क्रिप्ट दितात, अशें घडटलें, हांव अशें दाखयतलो आनी ह्या हाजेर तुवें बरोवचें पडटा. आनी ताका लागून सिनेमाचो बॅकग्रावंडूय तुका जाणा जावन घेवचो पडटा. सो ताजे खातीर तांचो एक एसिस्टंट डिरेक्टर तुजे खातीरच दिल्लो आसता मागीर गीत बरोवपाक. आनी ताजे कडेन इंटरेक्शन जावन, संगीतकारा कडेन इंटरेक्शन जावन ह्या पदाचो जल्म जालो.
सो हें पद जेन्ना हांवें आयकलें म्हणजे ताची चाल आयकली तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हाका ताणें लॅटीन फील दिला म्हणजे जो सिम्फनी हार्मोनी आनी जें चाल आसा ती एक लॅटीन संगिताची चाल आसा आनी तें म्हजें आवडीचें संगीत. सो जेन्ना पळय तुका जें आवडटा तें आयकुपाक मेळटा तेजेर काम करपाक मजा येता. सो म्हाका दिसना की म्हाका अशी खूब वेळ लागलो हें पद बरोवपाक की रोखडेंच 1-2 दीस भितर एक्चुली तयार जालें आनी मागीर ते 4 दीस भितर घासून पुसून सगळें गीत तयार जालें. पूण स्टोरी लायनअप वेगळी आसा ह्या पदाची. हें पद 2017 बरयल्लें हांवें. सो त्या सिनेमाचो प्रवास पळय कितलो थरो आनी कितलो आसता. 2017 बरयल्लें आनी ताजें एक अशें जालें की प्रोडक्शन व्हडली टीम आसता ती इट्स अ बीग तांचें व्हडलें प्रोडक्शन तें. सो जेन्ना हें पद बरयलें तेन्ना हांवें तें पद म्हजे भशेन गावन धाडिल्लें तांकां. सो ताणें तें एक मँगलोर सिंगरा कडल्यान मँगलोरच्या एका सिंगरा कडल्यान तें गावन घेतलें आनी म्हाका परतें धाडलें. तेन्ना हांवें सांगलें की हाजें प्रोनावन्सिएशन सारकें ना. सो हांव तुमकां एक सिंगर घेता गोंयचो आनी ताजे कडल्यान म्हणून तें धाडटां. सो हांवें आमचो सिंगर फामाद सिंगर लक्ष्मण नायक नायक ब्रदर्सांतलो हाजे कडल्यान तें पद गावन घेतलें आनी तें हांवें तांकां धाडलें. पूण कितें जाता पळय प्रोडक्शनाक इतलो वेळ जालो तांचो म्हणजे चलतालें प्रोडक्शन. जें पद लक्ष्मणा कडेन धाडिल्लें तें खंय तरी तांचे कडल्यान मिसप्लेस जालें आनी शुटिंगा वेळार तें पद वाजलें जें पायलट म्हणून तें मँगलोरियन सिंगर गायिल्लें. सो जेन्ना दितीलें रिकॉर्डींग जेन्ना जालें तेन्ना जेन्ना दितीन रिकॉर्ड करून धाडलें तेन्ना तांकां तें मॅच जायन जालें खंयचें ती वर्ड्स जें शूट केलां पायलटाचेर. सो तें परतें आमकां रिकॉर्ड करचें पडलें. म्हाका रिरायट करचें पडलें ताजें लिप सिंग पळोवन. सो तें बी कांयच अर्थ न बदलता वयर सकयल करप ही खरो टफ जॉब इज दॅट. आनी खरेंच ह्या पदाक दितीन इतलो पावर दिलो म्हणजे अपेक्षे भायर. म्हणजे म्हाका अभिमान दिसता की आमचे भुरगे आमचे सकयल वयर सरतना एक रोप लायिल्लें दिश्टी पडटा फळटा फुलता आनी इतलें पावरफूल ताणें तें दिलें. आज जे 45 लाख व्ह्यूज आसात तांकां लिरिक्स खबर ना तांकां कळना कोंकणी कळना जगभराचें तें पूण आवाज कळटा. त्या आवाजांतली ताकद कळटा आनी खरेंच आमी दिती कॉंग्रेच्युलेट करपा जाय की हो म्हज्या लिरिक्साचो अर्थ जरी कळना तरी ताणें तातूंत भितरलो आशिल्लो सार पावयलो लोकां म्हऱ्यान पावयलो. कित्याक जे 3000 कॉमेंट हांव एक दीस पासियेसान बसून सगळे कॉमेंट वाचतालो. थोडे कन्नडान बरयल्ले थोडे बाकीच्या भाशांत बरयल्ले कळना पूण सगळ्यांचो टोन आशिल्लो तो दिती खातीर आनी ताजे वॉयसा खातीर. इट वॉज टोटली अ डिफरंट वॉयस. दिती तुका युट्यूबाचेर जवळ जवळ 45 लाख व्ह्यूज मेळ्ळ्यात तुजे व्हिडिओक आनी जवळ जवळ 3500 कॉमेंट्स आसात. पूण एका गीतकारान जी तोखणाय करप गायकाची की म्हाका दिसता सगळ्यांत चड मोलाची की आपलें गीत आनी ताणें मान्य करप. ऑफकोर्स साईमा कडेन तें मोठेपण आसा की ताणें मान्य करप की आपल्या गिताचे परस सुद्दां आवाजाच्या माध्यमांतल्यान तें चड लोकां कडेन पावयलें म्हणून. तुजी खऱ्यांनीच तोखणाय. जेन्ना पयले खेपेक तुका ही ऑफर आयली तेन्ना वॉट वॉज युअर फिलींग? मनांत भंय बी तशें कितें? सर पयलीं मातसो असो भंय असो दिसलो की येदो व्हडलो बॅनर वो हांव कशें म्हणटलें. पूण मागीर अशें दिसलें की ऑपॉर्च्युनिटी अशी घेवपाची म्हणून न्ही आनी एक्सायटमेंट तर आसताच कित्याक तो येदो व्हडलो बॅनर न्ही. साईमा कन्नड फिल्मां भितर कोंकणी सॉंग म्हणजे वॉट इज द आयडिया? द आयडिया इज नाव लोकांक कळपाक लागलां की संगिताक भाशाच ना. आनी हें पयलींच्यान आशिल्लेंच की संगीत म्हणटा ताका नॉर्मली भाशा ना. आज तूं गोंयां बसून किंवा तुजे घरा बसून तुजी किचनां बसून तुजी टॉयलेटां बसून जगांतलें खंयचेंय संगीत आयकुपाक शकता. मल्याळम सोंगां जावं बाकीचे इटालियन ऑपेरा आनी खंयचे ऑर्केस्ट्रास आज इतले व्हायरल जातात ह्या माध्यमांतल्यान म्हणजे जें मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी म्हणटात तांतल्यान इतलें व्हायरल जाता की खंय तरी एक रानां भितर खंयचे तरी जगाचे कोनशाक कोण तरी गाता आनी ताका जगभर भाशा कळनासतना प्रतिसाद मेळटा. हाजोच अर्थ संगिताची ताकद आमकां त्या वेळार कळटा. सो आज अशें जालां की खंय तरी खंयचे सायबेरियांत जावं खंय आनी खंयच्याय जंगलांत एमेझॉना भितर खंयचोय एक आदिवासी पासून आपलें संगीत जगा मेरेन पावोवपाक शकता आनी तें पावता आनी तें पॉप्युलरी जाता. सो दीस इज द मिडियम. आमकां पयलीं भंय दिसतालो आमची कोंकणी पावतली काय कितें. आज म्हाका अभिमानान सांगपाक दिसता जे भुरगे आज मिडिया भितर काम करतात
खास करून आपल्या भाशे खातीर कोंकणी खातीर तांचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करतां की ते खरे टॅक्नॉलॉजी वापरून आमची कोंकणी जगभर पावयतात. आमकां बेश्टोच भंय दिसता की आमी फाटल्यान उरतले काय. एब्सोल्युटली ना. आज जगांत संगीत खपता, भाशेनी आयडियाज खपतात. सो तुमचे कडेन ज्यो आयडियाज आसात त्यो तुमच्या भाशेंतल्यान लोकां मुखार वचनी, तातूंतल्यानच भाशा ग्रो जाता आनी वाडटा. साई मामा, गीत लेखना भितर हालींच्या काळा भितर कांय लोकांनी जे एक वेगळे प्रयोग केल्यात, एक वेगळी वाटेन चलपाचो यत्न केला कोंकणी गितां भितर, तातूंत तुमचो आस्पाव जाता खात्रीन. मागीर तुमी शंकर महादेवानान म्हणिल्लीं गितां आसात, शानान म्हणिल्लीं गितां आसात, रेमो खातीर म्हणिल्लीं बरयल्लीं पदां आसात. हें गीत बरयता आसतना एक वेगळो हें आशिल्लो, कारण ते गिताची जर उतरां जर आयकलीं जाल्यार कळटा की देर इज पावर इट सेल्फ इन द लिरिक्स म्हणून. सो ती कितें पावर, आनी एक थोडीशीं उतरां सपोज याद जातात जाल्यार म्हणून दाखोवची, आनी मागीर ते आमी दितीबाईक सांगया की गावन दाखय म्हणून. हें सॉंग जशें म्हाका संगीतकारान म्हणजे नॉबिन पॉल हाणें म्हाका सांगलें की दीस इज द सोल ह्या सिनेमाचो हो सार ह्या पदांतल्यान येवपा जाय. हो सार कितें की सिनेमा दाखोवपाक सोदता की आमी जे जगांत येतात तो एक प्रवास, मरा मेरेन आमचो हो प्रवास, आनी ह्या प्रवासा भितर खूब खीण येतात. सो ताणें म्हाका दिल्लो की जीण ही एक प्रवास आनी हाजेर तूं बरय. आनी खास करून तो आपल्या, हांव ताका श्वान म्हणटा, सुणी म्हणपाक म्हाका हें दिसना की, आनी तो म्हजो आवडीचो हें पॅट्स म्हणजे ते माजर जावं कुत्रो जावं कोणी जावं हें म्हजें आवडीचें. आनी तांचें नातें जेन्ना तूं जनावरां कडेन म्हणटा तेन्ना कसलेंच अपेक्षा नासतना जें नातें आसता तें सगळ्यांत प्युअर आसता. सो हाजेर बरोवपाचें जेन्ना म्हाका ही ऑफर आयली तेन्ना म्हज्या मनांत जें खतखत्तालें तें हांवें कागदार ओपलें. ओ गा थोडे खिणे जिणेचे उमेदीन सारुया. हय, म्हणजे हें जें जिणें आमकां मेळ्ळां तें उमेदीन सारुया. आनी म्हज्या हाजो थीम आशिल्लो की जे पळय त्रास आसतात जिणे भितर, दॅट इज ऑल्सो अ प्लेजर ऑफ लायफ. सूखच न्ही तर हें सगळें इट्स अ रसायन, म्हणजे आमी कितें म्हणटा जेवणाक घालपाक रेसिपी. मिरसांगूय उडयतात तातूंत भितर मिठी आसता, जें चड पडल्यार खार जाता अशें, आनी चड मिरसांग पडल्यार तिखसाण जाता. बट एक तें कितें म्हणटा आमी रेसिपी ताका, एक बरें जर खतखतीत तूं कितें बरें स्वादिश्ट जेवतलो जाल्यार हें सगळें जाय. आनी हें ना जाल्यार अळणी लायफाक कांय अर्थ ना. सो ह्या पदाचो सार तो आशिल्लो की हें जर तूं सूख, त्रासाचें सूख जर उपभोगपाक शकलो ना जाल्यार आयुश्याक कांय हें ना. आनी खरें हांव सांगता की जेन्ना आमी स्टुडियोंत रिकॉर्ड करताले आनी दिती घाताले तेन्ना म्हज्या आंगार कांटो येतालो. म्हणजे जें फिलींग तुका जाय एक्झॅक्टली. आनी ऑफकोर्स जेन्ना आमी रिकॉर्ड करताले तेन्ना आमी पणजे केलें रिकॉर्डींग एक नवे स्टुडियोंत. आनी नॉबिन पॉल जो म्युजीक डिरेक्टर आशिल्लो तो ऑनलायन आशिल्लो. तो बेंगलोरा बसून ऑनलायन तें पद आमकां गायड करतालो कशें जाय कितें जाय. सो इट वॉज अ डिफरंट प्रोसेस ऑल टुगेदर, म्हणजे टॅक्नॉलॉजी प्रोसेस म्हणटा ताका. आनी तातल्यान एक गीत फुलत गेलें आनी दिती तातूंत फिलींग घालत गेलें. सो एक्चुली म्हाका विचारीन दिसता की दितीक तें भुरगें, सो जे अनुभव आमी घेतल्यात लायफांत, जे आमी म्हणजे पयलीं तो काळ तसोच आशिल्लो, सगळ्यांनीच घेतला, तुवें घेतला हांवेंच घेतला तशें नाशिल्लें. आज दिती सारके भुरग्याक आपले आवय बापूय सगळें सूख दितात. आवय बापायले कश्ट आसाच पूण ते तांकां दिसता की भुरग्यान चडांत चड सूख घेवचें भोगचें, कम्फर्ट्स दितात. आनी तरी आसतना तें फिलींग हाडप, एक दुख्खाचें एक अंडरस्टँडींग, तें फिलींग आपल्या आवाजांतल्यान सादर करप. सो एक्झॅक्टली ह्या भुरग्यांक तकलें कितें येता. सो एक्झॅक्ट खूप सुंदर साई मामा तुवें प्रश्न विचारिल्ला दिती. यू गेट ऑल द हॅपिनस. सगळें मेळटा, कम्फर्ट मेळटा, पूण त्या गितांतलो जो पळय भाव आसा तो कसो आयलो तुजे कडेन? सर जेन्ना एक सॉंगा बद्दल और एक कॅरेक्टरा बद्दल जेन्ना चित्ता न्ही तेन्ना आपली तकली त्या कॅरेक्टरान आशिल्ली जाल्यार कशें दिसतलें आशिल्लें. त्या मनशाचें समज इन दॅट पर्सन्स शूज अशें म्हणटात पळय तशें आशिल्लें जाल्यार कशें आसतलें आशिल्लें तें समज चिंतून गेलें जाल्यार तो फिलींग येता. आनी तेंच हांवें ह्या सॉंग म्हणटा आसतना चिंतून म्हणलें.
व्हेरी गुड. इनफॅक्ट म्हाका दिसता साई मामाचो तो प्रश्न मुद्दाम दितीक विचारपाक फाटलो प्रश्न फक्त दितीक नाशिल्लो. म्हाका दिसता पळोवपी जे यंग जनरेशन आसा तातूंतले प्रत्येका खातीर आशिल्लो. कारण आमी सगळे कम्फर्ट्स मेळटा आसतना आमी आमच्यो संवेदना थोड्योश्यो विसरपाक लागल्यात. अशा हातूंत भितर त्यो संवेदना काळजांत आसल्या शिवाय त्यो ओठार येवची ना आनी त्यो स्वरांत आनी सुरांत येवची नात ज्यो तुज्या त्या हातूंत भितर आयल्यात. म्हणून चड तुजी तोखणाय. कारण जें अदरवायज तुज्या हातूंत भितर ना तें तुवें घालपाचो तातूंत भितर प्रयत्न केला. व्हेरी नायस. साई मामान ह्या गिताच्यो कांय वळी म्हणून दाखोवपाचो यत्न केलो. तूं गावन दाखोवपाक आमकां आवडटलें. ऑफकोर्स आमचे कडेन मायनस ट्रॅक किंवा हें ना पूण ताचो कांय फरक पडचो ना हांव जाणा. ओ गा थोडे खीण जिणेचे सारुया ओ देणे सोय मातशें तुका म्हाका योगा चल मजा मारुया योगा वजें दुखाचें विसरुया योगा येता येता तें आलेत वारें केन्नाय गो सारें मोगाचें खारें तें. वाव, सुंदर. म्हाका दिसता की तुमी सगळ्यांनी हो व्हिडिओ युट्यूबाचेर मुजरत पळोवचो. युट्यूबाचेर जर तुमी ओ गा कोंकणी सॉंग म्हणून जर टायप केलें, सर्च केलें जाल्यार तुमकां मुजरत हो व्हिडिओ पळोवपाक मेळटलो. आनी 2 कारणां खातीर म्हत्वाचो. म्हणजे आमकां कोंकणी गिताक इतले व्ह्यूज मेळटात हें एक तर आमकां संवसाराक दाखोवन दिवपाचें आसा आनी एक बरें गीत तुमकां, बरो व्हिडिओ तुमकां, बरें गीत आनी गायन दोनी अर्थांनी तुमकां पळोवपाक मेळटलें हाची खात्री हांव तुमकां दिवपाक शकतां. साई मामा, तुवें बरयल्लीं गितां शानान म्हणल्यात, शंकर महादेवानंद सारक्यान म्हणल्यात, कुणाल गंजेवाला सारक्यान म्हणल्यार, रेमो सारक्यान म्हणल्यात आनीक ह्या सगळ्या व्हडले व्हडले सेलिब्रिटीज आनी हातूंत भितर दिती खंय बसता? ॲक्च्युली इट इज द वॉयस, इट इज नॉट द पर्सनॅलिटी. आनीक जेन्ना एक पर्सनॅलिटी तुजे खातीर गीत म्हणटा सारको, म्हणजे म्हजें एक ड्रीम तें की हांव ल्हानपणा साकून रेमोक पळयतालो एज अ रॉक स्टार. म्हणजे ल्हानपणा म्हणजे आमचे टिनेज हातूंत भितर रेमो वॉज अवर सुपरस्टार. आनी तेन्ना दिसतालें की एक म्हजें पद रेमोन म्हणचें अशी म्हाका एक इच्छा जाताली. मागीर जेन्ना भाशा आंदोलन जालें तेन्ना रेमो आनी आमी क्लोज आयले आनी ती मागीर हें उरलें. आनी ती इच्छा ऑटोमॅटीक म्हजी पूर्ण जाली की रेमोन मागीर साबार हांवें बरयल्लीं गितां इवन अप टू इलेक्शन कमिशनराचेर तो एम्बेसिडर आशिल्लो गोंयच्या इलेक्शनाचेर ते मेरेन ते बॉलिवूडाकय हांवें ताजे खातीर कोंकणी सॉंग बरयलां, लव यू सोनियो म्हणटा तातूंत कोंकणी सॉंग हांवें ताजे खातीर बरयलां, कोंकणी हिंदी मिक्स तें सॉंग. आनी असो प्रवास आतां शंकर महादेवान हे आसात हे सेलिब्रिटी हेय दिती भशेनूच आशिल्ले हें विसरपा जायना. आनी तांच्याय कश्टांनी ते आज आमी तांकां सेलिब्रिटी म्हणटात. दीस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जें दितीन आज करून दाखयलां की ताजे कडेन जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी येता. ह्या लोकांनी खूब स्ट्रगल केलां. जेन्ना हांव पर्सनली ह्या लोकांक वळखतां म्हणजे संबंद आयलो तेन्ना खबर आहा की शानाचो प्रवास, शंकर महादेवानाचो प्रवास. आनी आतां हांव जेन्ना दितीक पळयतां आनी दितीक पळयता आसतना म्हाका कोंकणी भाशा मंडळाचे खरें म्हणल्यार उपकार मानीन दिसतात. कारण शाणी मस्ती हो प्रोजेक्ट कोंकणी भाशा मंडळान लॉन्च केलो आनी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी शाणी मस्ती करता आसतना म्हजें जें संगिताचें टॅलंट आसा. कारण भुरग्यां खातीर गीत करप सोंपें न्ही, भुरग्यां खातीर संगीत करप सोंपें न्ही, ताका खूब अभ्यास लागता. आनी हें करता आसतना आमच्या आयुश्यांत जायतीं भुरगीं आयलीं जाणें आमकां जायतें शिकयलें. तातलें दिती एक भुरगें. कारण हांव दिती बरोबर 4-5 पदां म्हगेलीं शाणी मस्तीत जाल्यात तेन्ना म्हजें लक्षांत येतालें की तें खूब अभ्यासू. म्हणजे जें ताका हांव सांगतां, जें हांव ताका एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न करतां तें फटकन पीक करता आनी ताजेर विचार करता. खूब इम्पॉर्टंट. सदांच भुरग्यांक एक लक्षांत दवरपा जाय की आपलें म्हणून एक आसता. म्हणजे आमी इमिटेशन करतात. खूब जाणां संवय आसता की आमी गायक जावपा सोदतात, हरजीत सिंगा भशेन गावपा सोदतात किंवा कोण ती श्रेया घोषाला भशेन जावपा सोदतात आनी आपलें विसरतात. सो दिती कडेन अशें एक खास आसा की ताका आपल्या आवाजाची ताकद खबर आसा आनी तें कोणाकच इमिटेट करनासतना आपल्या स्टायलीन गाता. सो दीस इज एक थींग. आनी आनीक हांव सांगपा सोदतां ह्या सगळ्या भुरग्यांक की खंयचीच गजाल कॅज्युअल घेनाकात. फाल्यां तुमकां एक गावपाची ऑपॉर्च्युनिटी आयली आनी थंय 2च जाण आसात किंवा क्रावड 4च जाण आसात. मनांतल्यान गायात
कारण त्या चारांतलो कोण खंयचो मनीस आसता हें तुमकां खबर नासता. आनी आज मिडिया इतली पावरफूल जाल्या की तुमचें रिकॉर्डिंग खंय कोणा म्हऱ्यान पावता हें तुमकां खबर ना. सो कितेंय करता तें एफर्ट घालून करात. आनी दुसरी गजाल म्हणटी प्रॅक्टीस, रियाज जायच. नॅचरल तुमचे कडेन खूब आसता. हांव म्हणना की क्लासिकल ऑर शास्त्रीय संगीत शिकचें, अभ्यासा खातीर सगळ्यांच शिकचें, कांयच वेस्ट जायना, खंयचीच गजाल शिकिल्ली वेस्ट जायना. पूण आज काम चलावो म्हणटा आमी ताका. आज जें संगीत आसा न्ही जितलें फास्ट ते बदलता, सो फास्ट कितें आज जें आसा ट्रेंड आसा आनी आपूण नवें कितें घालपाक शकता तातूंत भितर. हाका लागून कान, दोळे, नाक सगळें उक्ती दवरात. जगांत कितें जाता तें पळयात. तुमी ताजेर प्रॅक्टीस करात, इम्प्रोवायजेशन करात. ऑटोमॅटिकली तुमचे कडेन तें शक्य जातलें. दिती, ह्या हातूंत भितर सॉंगा खातीर गायक म्हणून तूं जो विचार करपा फाटल्यान म्हाका दिसता एक स्पेसिफीक कारण आसा म्युझीक डायरेक्टराचें. कितें तें? सर तांकां एक बोल्ड आनी हस्की वॉयस जाय आशिल्लो. आनी तेणी म्हजो व्हिडिओ जो पयलीं स्कुलान म्हणिल्लो तो तेणी पळयल्लो आनी तेणी साई मामाक सांगलें की तांकां असो आवाज जाय म्हणून. आनी मागीर साई मामान आमकां सांगलें, पप्पाक सांगलें की आमकां असो असो जाय ताका म्हणून दाखय म्हणून. सो म्हाका पयलीं तांकां रिकॉर्ड करून धाडचें पडलें की म्हजो आवाज असो सॉंगाचें. म्हणलें अशें. मागीर म्हणून दाखयतकीर तेणी अप्रूव केलें की तुमी म्हणात म्हणून. मागीर म्हणजे साई मामा तुवें सांगलो तशें की कोणाचो आवाज कसो पावता म्हणून सांगपाक जायना आनी ताणें तो दितेचो आवाज आयकलो एंड देन ही अप्रोच्ड यू. मागीर तुजें हें कशें आशिल्लें? सो कितें आसता तें तूं पयलीं शॉक जाता की, आनी ताका योगायोग म्हणटा हांव सदांच. हांव टायप करपाक वता दितिलें नांव आनी तो म्हाका तेन्नाच व्हिडिओ धाडटा की आपल्या असली टायप. इनफॅक्ट म्हणून हांव परते रिपीट करता की ताणें सांगलें कोंकणी सॉंग करपाक इन्स्पायर जालो तो बिकॉज ऑफ दीस यूट्यूब सॉंग जे आपणें यूट्यूबार पळयलें. सो म्हणून हांव सांगता की भुरग्यांक कॅज्युअली घेनाकात जें कितें घेता. आनी ही लायन खूब रिस्की आसता, खूब डिफिकल्ट आहा. ही जी आमची कल्चरल लायन आसा, क्रिएटीव जें माध्यम आसा तें बरो मनीस फेल जाता आनी कोण सादारण सो आहा तो क्लिक जाता. सो हातूंत भितर शुअरिटी कांय आसना. पूण हाजो अर्थ नाउमेद जावप ना, उमेद सोडप ना. काम करीत रावप. ऑपॉर्च्युनिटीज येतात, ऑपॉर्च्युनिटीज आनी येतात. सो खंयच नाउमेद जावप ना. आपणे आपले प्रयत्न करीत रावप. एक खूप सुंदर साई मामा तो एक विषय म्हटलो तो असो की आपण सादे सुद्दां जे व्हिडिओज किंवा ऑडियोज करून जेन्ना आमी युट्यूबार किंवा सोशल मिडियाचेर घालतात. द बेस्ट एक्झाम्पल इज दितीन एक व्हिडिओ जो अपलोड केल्लो तो कोणा तरी एका कन्नड म्युझिक डायरेक्टराक मेळ्ळो. तातूंतल्यान ताका इन्स्पिरेशन मेळ्ळें. ताका दिसलें की कोंकणी सॉंग आनी योगायोगान तेंच दिती त्या सॉंग म्हणपा खातीर थंय पावलें. दिती, कितें आशिल्लो एक्सपिरियन्स वर्किंग वीथ दीज बीग सेलिब्रिटीज कन्नडांतले पर्टिक्युलरली बीग नेम्स? एक्सपिरियन्स म्हणल्यार सर दे आर बीग नेम्स. साई मामा कितें जाता आपलोसो जाता, पप्पा सारको जाता, तेजे बरोबर सामको कम्फर्टेबल आशिल्लें. बट लकिली दे वर ऑल्सो व्हेरी कम्फर्टेबल, हेल्पफूल. तेणी म्हाका सांगलें अशें कशें म्हणपा जाय ऑर कशें म्हणपा. दे मेड मी फील कम्फर्टेबल. म्हाका असो त्रास अशें जालें ना तेंचे बरोबर काम करता आसतना. नॉबिन पॉल सर तो गायड करतालो सारको. साई मामा आशिल्लो. म्हाका आय रिमेंबर एक असो इन्सिडंट न्ही. हांव मँगलोर गेल्लो एक फावटी आनी म्हाका थंय ट्रॅफीक पुलिसांनी आडयलो आनी म्हाका म्हणपाक तूं रॉंग वेन वता मुखार. म्हणटकीर हांवें सांगलें ताका म्हाका खबर नाशिल्लें, हांव हांगा नवो आयलां. बरें खंय गेल्लो काय म्हणपाक लागलो. सो हांवें म्हणलें एरिक ओझारियो म्हणून म्हजो म्हणलें फ्रेंड आसा, ताच्या घरा कडेन हांव गेल्लो. सो म्हाका म्हणलें परत येतालो सिटी भितर. म्युझीक डायरेक्टर काय म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें येस. ओके म्हणपाक लागलो. ही इज व्हेरी पॉप्युलर म्हणपाक लागलो हांगा आनीक लायसन म्हजें परत दिलें चल म्हणपाक लागलो. सो म्हाका दिसता आमी गोंयकार हाजे फुडें कोणूय हांव साई मामा जर कर्नाटकान बी वचून आमी जर फसले खंय जाल्यार म्हणटले आमी दितीचे शेजारी म्हणून किंवा दितीचे फ्रेंड्स म्हणून. इतली पॉप्युलरिटी तुका थंय सद्याक कर्नाटकांत आतां मेळिल्ली आसा. अशा वेळाचेर तूं बायोटॅक्नॉलॉजीचें शिक्षण घेता आनीक संगीत बरोबरच. आतां नाव वीथ तुगेलें इतलें नांव जालां. आय एम व्हेरी शुअर की तुगेलो जो स्वभाव आसा डावन टू अर्थ, खंयच मद ना, अहंकार ना, अशें हातूंत भितर डेफिनेटली यू वील बी गेटिंग मोर ऑफ अस. कोंकणी भितर एखादें मेळटलें, हिंदी भितर कित्याक मेळची न्ही, साई मामान सांगलां त्या प्रमाणे. सो हें सगळें करता आसतना म्युझीक प्रायोरिटी काय बायोटॅक्नॉलॉजी किंवा शिक्षण? सर हांव दोनी बॅलन्स करपाक शकता. अभ्यास तो मेन इम्पॉर्टंट. एड्युकेशन इज इम्पॉर्टंट सगल्याक. एड्युकेशन आसल्यारूच
मुखार सरतात मनीस. बट सिंगींग म्हजो सदांच हॉबी असो घेवन चलतालें हांव, आनी प्रॅक्टीस हांव करतालेंच. सिंगींग आवड आशिल्ली म्हाका. क्लासिकल सिंगींग शिकलां? हांव शिकुना सर. हांवें 3 म्हयन्याचो कोर्स केल्लो, पूण मागीर टायम सारको जमलो ना, कित्याक हांव स्पोर्ट्सांनी मातशें एक्टीव आशिल्लें. बॅडमिंटन खेळटा सर, सो तेतून एक्टीव आशिल्लें, प्लस म्हणजे स्कूल आशिल्लें, सो म्हाका टायम परवडना आशिल्लो. पूण हांवें कोर्स केल्लो, आनी कोर्स जातकीर मागीर हांव अशेंच युट्यूबार जे व्हिडियोज घालतात ते पळोवन आनी म्हज्या भयणी बरोबर आनी पप्पा बरोबर प्रॅक्टीस करतालें घरा. दितीच्या हातूंतल्यान 2 गजाली महत्वाच्यो आयल्यो त्यो अश्यो की ताणें खूब सुंदर विशय मांडलो की शिक्षण आनीक सृजन, ते मागीर संगीत आसूं साहित्य आसूं, हें पॅरलल वचपाक जाय. दोनूय गजाली आयच्या जनरेशनान हे लक्षांत दवरपा सारकें. आनीक दुसरी गजाल अशी की आमी ज्या फिल्डा भितर काम करतात त्या फिल्डा भितर आमी पुराय आमचें योगदान दिवपाक जाय. साई मामा, हे पुराय हाजो समारोपा कडेन आमी येता आसतना तुमी अशोक पत्की सारक्या संगीतकारां बरोबर काम केलां, गुलजार सारक्या गितकारा बरोबर तुमी काम केलां, शान शंकर महादेवन सारक्या गायकां बरोबर कोंकणी गितां तुमी तांचे कडच्यान म्हणून घेतल्यांत. अशा वेळाचेर हें सगळें करता आसतना दिती सारकें एक भुरगें मुखार सरता, हाजो आनंद आनी अभिमान तुकाय आसतलो. अशाच दिती सारक्याच वयाच्या हेर हांकां कितें संदेश तुमी दितले? एक म्हणल्यार घडना तें कितें ऑटोमॅटीक सॉर्त न्ही ती. इवन सॉर्त जाल्यार पयलीं काडचें पडटा वचून, सॉर्त काडटकच लागता. सो एफर्ट आसता, आनी एफर्टांतल्यान ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जातात. हांव टॅलंटेड, पूण जर हांव घराच बसून रावलो आनी म्हजे टॅलंट्स कोण तरी म्हाका घेवन येतलो दारांत आनी म्हाका ऑफर करतलो, अशें जायना. आयच्या युगांत कॉम्पिटिशन आसा. कॉम्पिटिशना भितर एकलो फुडें एकलो फाटीं अशें ऑटोमॅटीक जाता, आनी तातूंतच मजा घेवपाक कळपा जाय. सो दीस इज लायक एन्जॉयींग लायफ. म्हणजे हांव म्हाका दितीक जावं बाकीच्या भुरग्यांक हें सांगीन दिसता की ह्या स्ट्रगला भितर इतलो प्लेजर आसता की म्हाका स्वता कडेन पळयता आसतना हे जे मोठे मनीस आमी आतां नांव घेतात ते आयुश्यांत आयले ते अशेंच आयले ना. म्हाका आवड आशिल्ली, म्हाका सबकॉन्शियसली आय वॉज ट्रायींग, आनी हें आवड आशिल्ल्यानूच हें घडून आयलें की आज म्हाका ह्या मनशा कडल्यान, म्हणजे म्हाका हांव लकी समजता की शंकर महादेवन किंवा शान हांचे कडल्यान म्हाका खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. अजुनूय म्हजें शिक्षण चालूच आसा. म्हणून हांव म्हणटा की जेन्ना हांव शाणी मस्ती करता तेन्ना दिती सारके किंवा बाकीचे आमचे खूब गायक आसात ती म्हाका कितें तरी शिकोवन वतात. जण एकल्या कडेन दुसऱ्या दिवपा सारकें कितें ना कितें आसता. इट इज नॉट दॅट की तो व्हडलो म्हणून तो म्हाका कितें तरी दितलो. भास्कर चंदावरकर आमकां सदांच सांगतालो, म्हाका म्हणटालो तो, तूं म्हजो गुरुमित्र. इतलें बरें दिसतालें की येदो व्हडलो म्युजिकॉलॉजिस्ट तेन्ना रिफर करता आसतना हो म्हजो गुरुमित्र. सो तो म्हणटालो की इट इज गीव एंड टेक. सो दीस शूड बी द लायफ एंड मोटो ऑफ एवरीबडी यंगस्टर्स, की हांवूय तुका दितलें तुयी म्हाका दी. शिकत रावपा जाय, दीत रावपा जाय. जें तूं शिकलां तें लोकांक दिवपा जाय तुवें, आनी तुमचे स्टायलींतल्यान दिवपा जाय. दीस इज अ फंडा. ल्हान जालें म्हान ह्या आमच्या खाशेल्या कार्यावळींतले आयच्या ह्या माळे भितर, आयच्या ह्या एपिसोडा भितर साई मामा आनीक दितीबाई बरोबर खूब बरी भासाभास जाली. साई मामा तुमी आमच्या स्टुडियो भितर आयले, दितीबाई स्टुडियो भितर आयले. आनीक आमी दितीबाई तुका सांगपाक सोदता, हांव आनीक साई मामा चड करून आनी प्रुडंट मिडियाची सगळी टीम, की तूं अशेंच एक यशाची पायरी वचत वयर चडत उरचें, आनी एक दीस असो येवचो की आमकां परतून एक फावट राष्ट्रीय पावंड्या वयल्या तुज्या यशा खातीर तुजी मुलाखत घेवपाची संद मेळची. त्या निमतान आमी व्हड जातले हो हें आसाच, सुवार्थ आसाच. ही कार्यावळ थांबयता आसतना हांव दितीबाई कडेन मागन की ज्या गिताच्या इन्स्पिरेशनांतल्यान हें गीत जल्माक आयलां तें गीत गुणगुणत आमी ह्या गिताचो ह्या कार्यावळीचो समारोप करया. बाय दिती. संवसारांतले दीस कळ्ळ्यात रोडो, भुरग्यापणां सूख गेले उडोन, कितें हांवें केलें रे मोगान पडोन, चिंतूक नासलेले आयले घोडोन, जीव हांवें घेतलो दर्यांत बुडोन, कितें हांवें केलें रे मोगान पडोन. मोग केलो रे झाडांनी आमी बसून माडांनी, मोगाची चिट्यां धाडली रे म्हाका बरोवन काळांनी.
सांगले म्हाका बाणांनी तुका नाळ्ळा मुंडाळांनी आजून पासून मोग तुजो आसा रे बोरोण हाडांनी वाव